सुरवातीक गायन गावया A7 देवाच्या दोंगरार चडुया पेज 4 A7 पेज 4. देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत समुया सर्वेस्पराचो पर्वो सर्वांगा परस व्हरतो सर्वेस्पराचे सगळ्या परसूच व्हरते देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत समुया देवाच्या दोंगरार चडुया ताच्या मंदिरांत समुया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. संपलोल्या मिंगेल आंतोनियो डिसुजा हाका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे मिसाचे बेडींत आमी मागता. त्याच बरोबर आंतोनियो de Almeida, पॅट्रिक फेर्नांडीस, कालिशा आल्फोन्सो ही भावां भयणां आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमाराल वाडो ह्या वाड्यांत रावतले ह्या कुटुंबा पासत मागुया. लिना फेर्नांडीस, मिलाग्रिना फेर्नांडीस, सेसिलिया डी सिल्वा, लिनेट मशोन, वेरा दा कोस्ता, मारिया झिता आफोन्सो, इवलिन मार्टिन्स, सेंड्रा दा कोस्ता, पिएदाद गोन्साल्वीस, मेकाबी दा कोस्ता आनी आक्वार मारीची भेट ह्या कुटुंबांक तांचे पासत मागुया. क्लाउडियो फेर्नांडीस, कोसेसा विएगस, Cosma Fernandes, Maria Caetana Po, Mario Fernandes, Mobin Savio Nakwi, Vinci Fernandes, Joseph Anita de Souza. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आणि हे रितीन फावो ती बरी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदपुरविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जावन आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदविदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोगाळ बापा तुमोय पासान फावो करताय ती आत्मीक ओखोद ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमचे काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर.
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक आमेन. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव दानियल एकदम गाबोल्लो आनी म्हजे तकलेंतल्यान दर्शनां गळटालीं तांकां लागून हांव सामको कांपूंक लागलो. म्हणटच थंय लागीं आसलोल्यांतल्या एकल्याशी हांव गेलो आनी सगळें घडलां तातूंत कितें सोत आसा तें म्हाका सांग म्हूण हांवें ताचे लागीं मागलें. जबाब दिवन ह्या वस्तूंची ओर्त ताणें म्हाका दिलो. हीं 4 व्हडलीं जनावरां म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतले ते 4 राजा, पूण राजपदवी भोव व्हडत्या देवाच्या भक्तांक मेळटली आनी सदांकाल ससनाच्या ससनांक राज तांचेंच जातलें. तेन्ना हांवें 4थ्या जनावरांचो ओर्त विचारलो, कारण तें जनावर हेरां परस वेगळें आसलें, एकदम भिरांकूळ, कित्याक ताचे दांत लोखंडाचे आनी ताचे चोपके पितूळचे. तें खातालें, पिठो करतालें आनी उरलां तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतलें. तशेंच ताचे तकलेर आसलोल्या 10 शिंगांचो ओर्त हांवें विचारलो. आनीक एक दुसऱ्याक शिंग कित्याक उपसरलें आनी पयलीं 3 कित्याक पडलीं आनी ह्या शिंगाक कित्याक दोळे आनी बोडाय उलोवपी तोंड आसलें आनी हें शिंग कित्याक हेरां परस बोडायक दाखयतालें. हें सगळें हांवें विचारलें. भक्तां कडेन झूज मांडून तांकां दोमायतलें म्हूण हांवें देखलें तेंच शिंग हें. पूण शेवटाक काळा युगा आदलो तो आयलो आनी ताणें भोव व्हडत्या देवाच्या भक्तां खातीर नीट करून दिली आनी तेन्ना भक्तांनी राज आपल्या ताब्यान करचो वेळ पावलो. ताणें अशें म्हणलें, चवथें जनावर म्हणल्यार प्रितुमेर उपजतले तें 4थें राज. हें राज हेरां राज्यां परस वेगळें आसतलें. तें आख्खी प्रितूम गिरासतलें, पांयां तोळा तिका माडयतलें आनी तिचो चुरो कोत्तलें. 10 शिंगांचो ओर्त असो. ह्या राज्यांतले तेग राजा उपजतले आनी हांच्या उपरांत आनीक एकलो राजा. हो राजा पयल्या राजा परस वेगळो आसतलो आनी त्या तेगा राजांक सकला उडयतलो. तो भोव व्हडत्या देवाचेर आड उलयतलो आनी भोव व्हडत्या देवाच्या भक्तांक तो सतायतलो. काल आनी समोर तो बदलूंक सोदतलो आनी देव ताका भक्तांक आपणाचे आदीं करूंक दितलो आनी भक्तांक ताचे आदीं कोत्तलो. एका काळाक 2 काळांक आनी अर्द्या काळाक, पूण ताची मनसुबी जातली आनी देव ताचे कडली पदवी काडटलो आनी ताचो सत्यानाश करून ताचें निसंटन करतलो. आनी पदवी आनी रायपण आनी अंतरोला काला आसलोल्या सगळ्या राज्यांचें व्हडपण भोव व्हडत्या देवाच्या भक्तांचे पोरचेक देव दितलो. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी सगळीं सम्राज्यां ताची सेवा करतलीं आनी ताचें आयकतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ताका महिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. म्हणुयात, ताका महिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. मनशाच्या पुता धुवानो, सर्वेस्पराक वखाणात. इस्रायल सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. सर्वेस्पराच्या याज्ञिकानो, सर्वेस्पराक वखाणात. सर्वेस्पराच्या सेवकानो, सर्वेस्पराक वखाणात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. प्रमाणीक मनशानो, सर्वेस्पराक वखाणात. भक्तिवंत आनी खालत्या काळजाच्या मनशानो, सर्वेस्पराक वखाणात. जबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात, शासनाच्या शासनाक. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporak suy, solvesporak suy, solvesporak
sój, sój, sój. Solvesporak sój, solvesporak sój, solvesporak sój, sój, sój. मनशाच्या पुता मुखार कात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगलो वगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Solvesporak sój, solvesporak sój, solvesporak sój, sój, sój. Solvesporak sój, solvesporak sój, solvesporak sój, sój, sój. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणाक लोबदोन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात येत. संवसारांत आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगल्यो वस्तू घडच्यो आसात त्यो तुमी वाटावन येवंक मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सदां मागणें करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमी सेवा धर्मीक वरोस सोंपयता. आयज सांजे पयलो आयतार आदवेंताचो मीस करून नव्या सेवा धर्मीक वर्सांत आमी भितर सरतले. आनी हे सेवा धर्मीक वरोस सोंपयता आसतना जी कृपा ह्या वर्सा आमकां मेवल्या हे कृपे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. आमी आत्मीक वाटेन देवाक लागीं पावल्या. सुरू जाल्ले पोरू आदवेंताच्या काळार जेन्ना आमी जेजूच्या जल्माक तयारी केली, जेजूच्या जल्माचो दीस मनयलो, मागीर आख्खें क्रिस्मस सिजन उपरांत सादो काळ, कोरेज्म, पास्काची परब, पास्काची परबी उपरांत परतून इस्टर सिजन आनी मागीर सादो काळ आयज पर्यंत. आनी आयज हो सादो काळ सोंपता आनी मागीर आतां आयज सांजे तावन म्हणजे फाल्यां तावन सेवा धर्मीक वर्स नवें सुरू जाता. सेवा धर्मीक वर्साचो हेतू म्हळ्यार देवाच्या गुटांचेर आमी बारीकसाणेन नियाळ करून ताका खरी बुजवण आमी दिवंक आनी बुजवण आमी दिवंक वावुरल्या आख्या वर्साक. त्या भायर मागीर आमी आमच्यो परबो जावं त्यो दियोसेजीच्यो परबो, जुजेवाज, सान फ्रांसीस शावियर वो आमचे थोडे संस्थेचे पात्रोन फादर पियो वो आमचो पात्रोन, सामिंगेल, रुजाई सायबीन आनी दुसरी परबो हातूंतल्यान मिसळ जाल्ल्यो आसात. आनी परंपरा आमचे कल्चरल फेस्त आसता, पणसाचें फेस्त, दुसरी फेस्तां सगळीं आमी समारंभ तेन्ना दुबावाबीन आमी देवाक लागीं सरल्या. आनी देवाक लागीं सरल्या देखून ताची कृपाय आमकां जायती मेळ्ळ्या आनी आजून पर्यंत आमचेर आसा. हे सगळे देणे पासत आयज देवाक दिनवासनेच्या मनान ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. पेटवणे वेळार गायन गावया C14 देणी आमची पेज 34. C14 पेज 34. देणी आमची बेटूंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां
दाखोवचो समोर पिता आमचे सुख सोबेजोयता मानून घे म्हूण विनोद करता आमचो उदो जेसूची कूड तो जातलो आमकां परतून तो मेळटलो जेसू आमचे कोण जातलो म्हज्या भावा भयणांनो, हे आमचे बलिदान चड पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्फूर मारून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोबाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेन बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbarazo survisfoto Sorgani sosa Bola dusha vojbova Usorgi duka soiso Survispora cinavi Jeta बापा, खरोच पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कृष्ण मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स. नव्यानी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gód porgotuje. Jesu milo, Jesu ci wącala, Jesu nowianie tolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंड आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बाकीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या दारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती, तुच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दंडूत आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुडोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूल कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूल कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुबाकी.
क्रिस प्रसादा वेलार गायन गाऊया D38 सोम्या जेजू ये ये पेज 68 D38 पेज 68 सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या गावचं प्रभुके सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या गावचं प्रभुके बापा करसून देवून आयलोय आमचे सारको मुनीस जालोय सासनाम तुझे येवसून जाले आमचे मोदी बिराकोचे सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या गावचं प्रभुके सोम्या जेजू ये तू ये आमच्या गावचं प्रभुके प्रार्थया सुरपदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्ले तुजे मोगाचे विंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं मोगाळ बाबा भयणानो सकाळचो आदेस म्हाका एक जमात आसा सांजचो आदेस हांव वाचचो ना पातकूर आसतलो दोनूय आदेस सो लेट मागीर तरणाट्यां बरोबर तांची एक्टिविटी आसा तांचे बरोबर तो आसतलो पूण मिसाक आमी कोणाक एरेंज केल्लो आसा खेरीत भाशेन तुमी मागचें आज इम्पॉर्टंट एडवायस कोण दिवचो आसा इगोर्जेच्या बाबतीन देवाची म्हणजे देवाच्या इन्स्पिरेशना प्रमाणे हो वावर फुडें व्हरूंक आयची मिटींग एकदम गरजेची देवान ताका आनी म्हाकाय आपल्या आत्म्यान भरूंक खेरीत भाशेन आयज तुमी मागचें सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं सुरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं
वचून ह्याच क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिंगेलीक. सामिंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिव म्हूण आमी खालतीपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सयतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्यांक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक जळपळटात. आमेन. शेवटा कायन गावया T42 रोझारी साहेबिनी पेज 222. T42 पेज 222.